सध्या गोंयान एक वाद चल्ला की एग्रिगेटर जाय काय नाका आनी लोकल टॅक्सीवाल्यां कडेन टॅक्सी बिझनेस दवरप काय नाका. आतां ह्या वादान आमी दोन सायड ऑफ द कॉयन पळयले की एक सायड आसा जे ट्रेडिशनल ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आसा ते म्हणटा की एग्रिगेटर नाका म्हणून, आनी दुसरे वटेन आसा जो सरकार म्हणटा आमी गायडलायन्स हाडला आनी आमकां एग्रिगेटर जाय. आतां केन्नाय आमी म्हणटा आसतना नाण्याक दोन सायडी आसता त्यो पळोवपाच्यो म्हणटा, पूण ह्या बाबतींत मात दोन न्ही जाल्यार तीन सायडी आसा. आनी थर्ड सायड म्हटल्यार एक्झिस्टींग कॅब एग्रिगेटर गोवा मायल्स. तांची भुमिका कितें, गोवा मायल्स म्हळ्यार कितें, आनी कोणेच जाणा जावन सोदूना हेजे पयलीं की गोवा मायल्स कित्याक आयलो, कितें चल्लें, आनी तांच्या तोंडांतल्यान जाणा जावन घेवपा खातीर हो पॉडकास्ट आमी तुमच्या मुखार घडोवन हाडटा. आनी ताचे पयलींच आमी सद्या डिस्क्लेमर घालता की ह्या पॉडकास्टा उपरांत आमचें मत कितें आसतलें, आमचें मत न्यूट्रलूच आसतलें. यू हॅव टू चूज वॉट यू वॉन्ट. आनी आमचे बरोबर आसा गोवा मायल्सचे चीफ ऑपरेटींग ऑफिसर हेमंत प्रभू चोडणेकर. येस, थँक्यू. गोंयकार? डेफिनेटली गोंयकार. आय कम फ्रॉम बेतूल. बेतलांतलें म्हजें नेटिव्ह प्लेस. बेतलांतलो तूं? हय, बेतलांत रावता. स्टार्टेड एज एन एम्प्लॉई. 7 वर्सां जालीं कंपनीन गोवा मायल्सान वर्किंग एज अ चीफ ऑपरेटींग ऑफिसर. ऑल्सो एम्प्लॉई टर्न्ड इंटू अ ओनर ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द ओनर्स इन द कंपनी एट प्रेझेंट. डिरेक्टर आसा तूं? ना, आय हॅव ESOP इन फॉर्म ऑफ इक्विटी इन द कंपनी. ओके. सो गोंयकार? गोंयकार, डेफिनेटली. आय एम शुअर. कोंकणी उलोवपाची, इंग्लीश उलयल्यार लोक म्हणटले हेका हिंदी इंग्लीश ना, रादर खंयचीय लँग्वेज चलता म्हाका. कोंकणी जाल्यार आय कॅन स्पीक एंटायरली इन कोंकणी सुद्दां उलोवपाक शकता. म्हाका एक सांग, घाटी मायल्स म्हणटा, हय, बरें दिसता, वायट दिसता, राग येता, सोडून दी अशें दिसता. वॉट इज युअर फिलींग दॅट टायम? कितें आसा, खंयचोय टर्म जो डेरोगेटरी आसता तो खंयच्याय फॉर्मान आसूं, तूं पळय घाटी म्हण, माफिया म्हण, हे खंयचेय टर्म्स जे आसता विच आर डेरोगेटरी, तातूंत खंयच्याच मनशाक नाजाल्यार खंयच्याच कंपनीक प्रोत्साहन मेळपाक शकना. आतां घाटी म्हणटा आसतना ताजे फाटलो तथ्य कितें, नाल्यार वाय इज इट बींग कॉल्ड अ घाटी, हें समजपाक जाय. आनी तेन्ना जर आमी घाटी म्हणटा नाल्यार आनी कितें म्हणटा जाल्यार ताका कितें हें आसता. वी आर अ कंपनी वीथ 120 एम्प्लॉईज आसा आमचे कडेन, 120 एम्प्लॉईज, 5 ऑफिसां आसा अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा, 4000 ड्रायव्हर आसा, आनी एवरीबडी एंड एवरीथींग अबावट द कंपनी इज गोवन. म्हणजे हे 120 गोंयकार? सगळे एंटायर स्टाफ जो आसा आमचो, स्टार्टींग फ्रॉम मी टू एवरीबडी इज गोवन, गोंयकारूच आसा. हांगाच हायर केल्या, हांगाच ट्रेन जाता. ते दाबोळे एअरपोर्ट म्हण, ते मोपा एअरपोर्ट म्हण, खंय खंय ऑफिसीस आसा थंयचे लोक येवन कंपनीन काम करता एट डिफरंट पोजिशन्स. आनी फुडें सांगता? ओके. सो घाटी हो टॅग आवडना? आय एम नॉट घाटी? ना, घाटी हो टॅग रेलेवंटूय ना गोवा मायल्साक, आनी आवडय ना तो, सारकोय ना तो. सारको इट इज अ डेरोगेटरी टर्म. पूण घाटी हो टर्म कित्याक केलो तें सांगतात. एवरी टायम आमी व्हिडियोनी पळयला तुमचे जेन्ना गोवा मायल्साच्यो गाडयो आनी लोकल टॅक्सी मदीं वाद विवाद जाता तेन्ना इव्हेंच्युअली जो स्टेरिंगाचेर बशिल्लो आसता पळय तो घाटी आसता. ओके. जाल्यार जेन्ना तूं म्हणटा वाद जाता आनी स्टेरिंगार बशिल्लो आसता तो घाटी आसता. सी, एवरी कॉयन लायक यू सेड, तुवें म्हणलें तशें दोन सायड आसता. पयलीं जेन्ना व्हिडियो येता तेन्ना गोवा मायल्सा कडेन कोण व्हेरीफाय करना तो खरोच गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर काय न्ही. खंय व्हिडियोचेर आयकुपा येता, ये देखो भाई गोवा मायल्स का ड्रायव्हर अशें म्हणटा आनी ताका गोवा मायल्साक टॅग करता. कालूय इशू जालो, ताच्या पयलींय जालो. खंय इशू जाता आनी जो भायलो हिंदी उलोवपी मनीस मेळटा ताका आमी टॅग करता गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आनी ताचो व्हिडियो करता आनी घालता. तो पब्लीश बीन जाता आनी मागीर सकाळीं आमकां कळटा की तो पब्लीश जालो. आमी पर्सनली, म्हाका दिसता हांवें तुकाय 2-3दां सांगलें आसतलें की बाबा हो आमचो ड्रायव्हर न्ही. आतां होच जेन्ना इशू उलयता तेन्ना कशें आसता, खंयची इकॉनॉमी जेन्ना चलता, रायट, थंय भायले लोक येवन काम करता हें नॅचरल आसा, करतले. तांच्यांनी काम करप अलॉंग वीथ द रुल्स एंड रेगुलेशन्स वीच आर समथींग द स्टेट वॉन्ट्स. जर तशा प्रमाणे ते काम करता जाल्यार ताका घाटी म्हणून नाल्यार तसो प्रॉब्लम उलोवनूय काय फायदो ना. तुमचे ड्रायव्हर घाटी काय गोंयकार?
आतां तुवें पयलीं म्हाका टर्म घाटी म्हणल्यार कितें तो डिफायन करचो ना पडटलो. ना घाटी म्हणजे ॲक्च्युअली इट शुडंट बी टेकन एज डेरोगेटरी. घाटी म्हणजे जो लोक घाटारसून येताले तांकां पयलीं घाटी म्हणटाले. आतां घाटी हो टर्म हॅज बिकम इज इक्वल टू नॉन गोवन. सो आय एम नॉट डिफेमिंग ऑर एनी वन नॉन गोवन्स. ओके, आमी घाटी म्हणून नॉन गोंयकार तुमचे काय गोंयकार तुमचे ड्रायव्हर आसता? पळय, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द व्हेकल आनी देन गो टू द ड्रायव्हर. ओके, आतां गाडी कोणाची आसता? गाडी ओनर कोण आसता? गाडयेचो जो ओनर आसता तो जेन्ना परमीट रेजिस्ट्रेशनाक वता, ती बायल आसूं नाल्यार दादलो आसूं, ताका वोटर आय डी जाय. वोटर आय डी आसप वो गोंयकार काय घाटी नाल्यार नॉन गोवन? गोंयची वोटर आय डी जाय पडटा. गोंयची गोवन वोटर आसचो. गोवन वोटर आसचो. ओके. सो हो जेन्ना वोटर गोंयचो जाल्यार तो गोवन काय नॉन गोवन? नॅचरली गोंयकार गोंयकार. पडलो. तो गोंयकार. आतां तो परमीट घेता आनी तो ड्रायव्हर दवरता. आतां आमचो सिस्टम जेन्ना त्या ड्रायव्हराक घेता तेन्ना वी मेक शुअर दॅट ताजे कडेन बॅज आसपा जाय. 95% ऑफ द अवर ड्रायव्हर्स अलॉंग वीथ द ओनर्स परमीट आसता आनी ताजे कडेन बॅज आसता. आतां 5% जे तूं म्हणटा वीच मायट बी नॉट हॅविंग बॅज, बट दे हॅव अप्लायड, तांच्यांनी बॅजाक अप्लाय केला आनी तांचो बॅज येवपाचो आसा. मात आमी तांकां सुद्दां तशें घेना. इट मे बी बॅज होल्डर, इट मे नॉट बी बॅज होल्डर. इन एनी सर्कमस्टान्स ताजी PCC घेता. कित्याक फाटले बॅजाचो एक कितें क्रायटेरिया आसा की 5 वर्सां खातीर तुका बॅज मेळटा, रिन्युअल आसता आनी कितें ताजें रिन्युअल प्रोसेस आसता. वी मेक शुअर की फाटले 6 म्हयन्यान ताजो कसलोच क्रायम आसपा येना. ही शूड नॉट हॅव डन एनी क्रायम ऑफ एनी सॉर्ट. हिस्ट्री घेता तुमी? हय, वी टेक अ पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट आनी दॅट इज हाव वी रजिस्टर्ड द ड्रायव्हर. नाव इफ यू अंडरस्टँड द प्रोसेस फ्रॉम स्टेज 1 गोवन ओनर, स्टेज 2 ड्रायव्हर विथ अ बॅज, स्टेज 3 अ ड्रायव्हर हू हॅज अप्लायड फॉर द बॅज अँड बॅज इज अवेटिंग, स्टेज 4 ड्रायव्हर विथ PCC. गोवन बॅज. गोवन म्हणना गोवन बॅज. गोवन बॅज म्हणल्यार बॅज हो टर्म प्रिडॉमिनंटली गोंयानूच येता. गोवन बॅज. कर्नाटकान बी ना? कर्नाटकान दे हॅव अ बॅज, बट थंय तांच्यांनी अ लॉट ऑफ रिलॅक्सेशन्स हॅव बीन गिवन in terms of some of the Supreme Court verdicts and all. But Goyan ami badge as Goa Miles, we have a ki we always take drivers with badge. ड्रायव्हर्स बॅज. सो गोंयकाराच कडेन धंदो आसा म्हणटा तूं? 100% धंदो जो आसा, 100%, नॉट इवन 99% or 95%, 100% जो धंदो आसा इट इज वीथ द गोवन्स. कित्याक जो ओनर आसा ताजो थंय बँक अकावंट आसा. तो बँक अकावंटार जो धंदो जाता ताचे ट्रान्जॅक्शन ताचे पयशे वता. सो हुएवर हॅज अ परमीट, हू इज अ वोटर इन द स्टेट ऑफ गोवा, गेट्स द अमाउंट पेड टू देअर बँक अकाउंट. ओके, एग्रिगेटरा विशीं आमचं पयलीं बरें सुशेगाद चल्लेलें. आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आशिल्ले, तांचे मदीं वाद विवाद आशिल्ले, पूण चलताले बरेशे. आनी सडनली अरायव्स गोवा मायल्स. आनी मागीर ते वाद विवाद वेगळे तरेन जावपाक लागले की तूं हांगा येता, हांव थंय वता. म्हणजे ते वाद पयलीं चलताले हिस्टोरिकली, वारका बिरका चलताले, पूण ते इट इज स्टार्टेड कमींग ऑन द फोर फ्रंट. गरज आशिल्ली शी दिसता. तूं जर टॅक्सी ड्रायव्हर आशिल्लो त्या टायमाचेर, गोवा मायल्स आयल्यार तूं वेलकम म्हणटा आशिल्लो काय आनी कित्याक गरज नासतना आयला म्हणून? पळय, यू हॅव टू अंडरस्टँड एक पॉयंट आमी अंडरस्टँड करपा जाय की युनियन जो आसा नाल्यार ट्रेडिशनल गोवन ड्रायव्हर्स ऑर युनियन जे आमी म्हणटात ते आसा, तांच्यांनी एग्रिगेटर गोवा मायल्स अपोज करूं ना तांच्यांनी. आय विल टेल यू, गोवा मायल्स गोंयान येतकूच गोवा मायल्स आसा, रायट? पण ताणें एग्रिगेटर अपोज केल्लो. सो या आय विल कम टू दॅट पॉयंट. तांच्यांनी गोवा मायल्स अपोज करूं ना, तांच्यांनी एग्रिगेटर अपोज केला. गोवा मायल्स एक्झिस्टन्सान आसा फ्रॉम पास्ट 7 years. वी वील कंप्लीट 7 years इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एग्रिगेटर इज इन एक्झिस्टन्स फ्रॉम पास्ट 15 years. In the sense? In the state, in the country. Aggregation is there from past decade and a half. Almost 15 वर्सां फाटल्यानच्यान हो एग्रिगेशनाचो कॉन्सेप्ट चलता. आतां आय कॅनॉट टार्निश द नेम ऑर टेक नेम्स ऑफ माय कॉम्पिटिटर, मात अंडरस्टँड वाय
ट्रेडिशनल ड्रायव्हर्स ऑर युनियन्स हॅव अपोज्ड एग्रिगेटर बिफोर गोवा मायल्स. तुवें जर हो धंदो मातसो एनालायज केलो न्ही, हांगा न्ही कॉन्सॉलिडेशन करपाचे खूब प्रयत्न चलता. एक व्हडली कंपनी येता, ती कितें करता, ती एक कंपनी आयडेंटिफाय करता, तातूंत पयशे इन्वेस्ट करता, त्या कंपनी थ्रू 8 ते 10 हजार गाडयो काडटा, मार्केटान घालता, आनी ती गाडी कोणा कडेन कम्पीट करता, जो लोकल इकॉनॉमीक ड्रायव्हर, जो इकॉनॉमीक हें करतालो पयलीं, ही वॉज एडींग टू द इकॉनॉमी, त्या ड्रायव्हरा बरोबर ह्यो कंपनी ओन गाडयो कम्पीट करता. ती जी एग्रिगेटर कंपनी आसा ती त्या कंपनी ओन गाडयेक चड धंदो दिता. तातूंत कितें जाता, द ड्रायव्हर हू वॉज अर्निंग इनकम आउट ऑफ दीस बिजनस हॅज टू सेल हीज व्हेकल. सो इन शॉर्ट हातूंत कितें जाता, कॅनिबलायझींग ऑफ एक्झिस्टींग टॅक्सी ड्रायव्हर्स अशें जाता. आतां हो जो हे जे कॉन्सेप्ट आसा ते अक्रॉस कंट्री 7 वर्सां पयलींच्यान चल्लेले आसा. सो union has never opposed Goa Miles. They have opposed the concept of aggregator which used to happen pre-Goa Miles. आता I will tell you कि Goa Miles is 180 degrees opposite. आता जेन्ना aggregators आसा across the country who have hired companies, आता तुवें विचारलें सांगता गोंयकार आनी गोंयकार चलयता नाल्यार गोंयकार आसा म्हणून आय एम टेलिंग यू, आमी आतां म्हणल्यार मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव म्हणून एक स्कीम चालू केली. अंडर दॅट स्कीम आमी डावन पेमेंट केलो आनी वी एनेबल्ड अ गोवन पर्सन, गोंयकाराक आमी एनेबल केलो, गाडी ताज्या नांवार आसा एंड ही इज ड्रायवींग द व्हेकल, डावन पेमेंट इज डन बाय द कंपनी, आमी ताजो डावन पेमेंट केला, वी आर डेली तो धंदो करता, ताच्या धंद्यांतल्यान वी आर पेईंग इज EMI आनी आमी हांगाच रावना. अपार्ट फ्रॉम दॅट त्या गाडयेचो इन्शुरन्स, त्या गाडयेक टायराचो रिक्वायरमेंट आसा, त्या गाडयेक बॅटरीचो रिक्वायरमेंट आसा. ऑल दीस थिंग्स आर डन बाय अस सो दॅट मॅक्झिमम फोकस जो आसतलो ओनराचो, नाल्यार द DCO मॉडल, ड्रायव्हर कम ओनर, ड्रायव्हर ओनर, ड्रायव्हर गाडी चलयता, ताजो मॅक्झिमम फोकस जो आसतलो वील बी ओन्ली ऑन बिजनस, नॉट ऑन द बिल्स ऑफ द बिजनस. सो हो बिजनस मॉडल आमी चालू केला आनी विथ दॅट बिजनस मॉडल ओवर पास्ट 1 year इफ यू सी, आमी हो चालू केल्लो अबावट आय थिंक सो 2022च्या एंडाक वी स्टार्टेड विथ दीस कॉन्सेप्ट. तेन्ना आमचे कडेन 2200 गाडयो आशिल्ल्यो. वेन पीपल एंड टॅक्सी ड्रायव्हर्स इन गोवा रियलायज की गोवा मायल्स इज नॉट लायक अदर एग्रिगेटर्स, तो धंदो कॅनिबलायज करना, तो एनेबल सुद्दां करना, तो एम्पावर करता लोकांक, तेन्नाच्यान आतां म्हणल्यार एज वी स्पीक वी हॅव 4100 ड्रायव्हर्स वीच इज अ इन्क्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 2000 ड्रायव्हर्स इन लास्ट. ओपोज ना म्हणटा गोवा मायल्साक गोंयांत. आतां ह्याच इंटरव्यूचे सकयल पळय तूं कितलो ओपोज मेळटलो तो कॉमेंटांनी. अपोज खंयच्याय, सी वी आर इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीन खंयच्याय गोश्टीक अपोज करप आनी अपोज ना करप हे दोनी सायड आसतात. अपोज करपाकूय मेळटा, अपोज नाय करपाक मेळटा. अपोज आसा काय ना? म्हज्या कोतान इफ यू आस्क मी, जर गोंयान 16,000 गाडयो आसा, 4,000 आमकां रेजिस्टर्ड आसा, दे आर डुईंग वेरी बिजनस विथ अस वेरी हॅपिली, जाल्यार टू एन एक्सटेंट 50% ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी हॅपी इन गेटींग व्हेकल. 25% जी हें आसा गाडयो आसा, दोज आर ऑलरेडी रेजिस्टर्ड विथ अस. सो आय वूड कन्सिडर इट अ बीग वीन. सो इन माय ओपिनियन अपोज आसत फॉर सर्टन थिंग्स, कितें एक हात गोश्ट आसत ताका अपोज आसत, बट तो अपोज एंटायरली गोवा मायल्साक न्ही, मे बी फॉर 1 or 2 थिंग्स वीच कॅन बी रेक्टिफायड. वी कॅन सिट विथ द युनियन. अपोज वी कॅन सिट विथ द युनियन 7 वर्सां नंतर म्हणटा तुमी? ना, सी आतां तेच प्रयत्न कसो आसता, इट इज अ ऑनगोईंग एफर्ट. इट इज अ ऑनगोईंग एफर्ट. इट इज नॉट की आज बसतले, फाल्यां बसतले, परवा बसतले. आमच्या सायडींतल्यान इफ यू गो बाय ऑन रेकॉर्ड स्टेटमेंट, म्हजें सुद्दां तूं पळयत, वेर एवर आय हॅव गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू स्पीक, हांवें सदांच म्हणलां की वॉट एवर आर द चॅलेंजीस वी शूड सीट टुगेदर एंड रिजॉल्व दॅम. आतां कशें आमी बसता, वी सीट विथ मेनी पीपल, ओके, आनी थंयच्यान आमकां प्रॉब्लम कळटा, वी ट्राय टू इनकल्केट दॅट इन टू आर टेक्नॉलॉजी. आयडिया कितें आसता, सी टेक्नॉलॉजी जी आसता ती टेक्नॉलॉजी शूड बी टू एनेबल द एक्झिस्टींग ट्रेडिशनल गोवन बिजनस. इट शूड नॉट कॅनिबलायज द गोवन बिजनस. सो विथ दॅट थॉट प्रोसेस जे 50 ड्रायव्हर आशिल्ले ते 4,000 जावप इज अ बीग वीन. Lagi muji mai, oh melo kitri.
आसता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वा मॅगविल्स वा टायर चेंज टायर सर्विस वा नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय आतां दुसरी गजाल म्हणजे आतां सद्या जे गायडलायन्स आयिल्ले आसा पळय न्ही ताजेर वॉट इज युअर रिएक्शन एक्झिस्टींग एग्रिगेटर म्हणून डू यू वेलकम इट यू से नो वी डोंट वॉन्ट मोर कॉम्पिटिशन टू कम इन वॉट एक्झॅक्टली इज युअर स्टँड See, I will tell you first who are the stakeholders and what is the requirement of technology to come in the state. जेन्ना खंयची टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस जाता ताजे 3 पॅरामिटर्स आसता इट शूड बी एक्सेसिबल इट शूड बी अवेलेबल एंड इट शूड बी अफोर्डेबल कळ्ळें न्ही आनी हे 3 पॅरामिटर्स जे आसता न्ही ते 4 स्टेक होल्डरांक लागत होता ट्रान्सपोर्ट एट द सेंटर ताजो फर्स्ट जो स्टेक होल्डर आसा तो युनियन रायट ऑर द लोकल टॅक्सी ड्रायवर ऑर द ट्रेडिशनल बिजनस विच एवर टेक्नॉलॉजी वी adopt or we are looking to adopt should be to include these people जाल्यार this logic of stand maybe this logic of remote location जी टेक्नॉलॉजी जी फॉर्म कोंकणीन सांगचें जाल्यार जे गायडलायन्स किंवा टेक्नॉलॉजी येता ती एक्झिस्टींग टॅक्सी ड्रायव्हरांक इन्क्लूड करपा सारकी आसपा जाय एक्झॅक्टली हां ती जो तांचो बिझनस इन्क्लूड करपा सारकी न्ही तो तांचो बिझनस आसा नॉलेज मातशें ते कळपाना खुबशे जाणांक MBA टर्मिनॉलॉजी कळपाना तुजी सो सादे गोश्टी कारण टॅक्सीवाले पळयतले ना आमचे सारकें जाल्यार कितें आसा हांव म्हणल्यार तुका सिंपल शब्दान सांगप म्हणल्यार तांचो जो ट्रेडिशनल बिझनस चल्ला तातूंत स्टँड्स आसता तातूंत रिमोट लोकेशन म्हणल्यार आतां प्रश्न येता वाळपय वचत जाल्यार कितें जाल्यार हे जे आसता पळय हे जे प्रॉब्लम्स आसा ते एड्रेस करपाक गायडलायन जावपा जाय आतां एक्झिस्टींग गायडलायन्स करता ते एड्रेस ना I will circulate along this and then I will tell you what I feel and what is as a Goa Miles my stand is. Okay. So कशें आसा इट शूड इन्क्लूड देम ताका इन्क्लूड करपा जाय टॅक्सी स्टँड्स इन्क्लूड करपा जाय ताजे रिमोट लोकेशनाचे कॅर घेवपा जाय इन ऑल टोटॅलिटी तांचो बिझनस कॅनेबलायज जावपा जायना तांचो बिझनस तांच्या हातान उरपा जाय हो फर्स्ट प्रिंसिपल आसपा जाय कॅनेबलायजाचो मिनींग मातसो सगळ्यांक सांग खुबशे जाणांक मागीर डिक्शनरी घेवन बसचें पडटलें कॅनेबलायज म्हणल्यार कितें इफ यू सी कितें जाता एक व्हडलें नुस्तें आसता न्ही धाकटें नुस्तें खाता तें जावपा जायना अशें आतां कळ्ळें सो मार्केटान एकूच प्लेयर आसपा जायना इट शूड बी इन द वे वेर इवन इफ टेक्नॉलॉजी आसा टेक्नॉलॉजीन तांकां आपल्या बरोबर तांचो बिझनस मॉडल आपल्या भितर बसोवपा जाय तुजो हो बिझनस मॉडल ओके हांव तो बिझनस मॉडल म्हज्या टेक्नॉलॉजीन फिट करता सो दॅट ती टेक्नॉलॉजी तुका एक्सेसिबल जातली सो दीस इज वन थिंग सेकंड जो तातूंत स्टेक होल्डर आसता तो पिपल आसा आतां पिपल जेन्ना आमी म्हणटा लोकांक कितें जाय लोकांक अवेलेबिलिटी जाय लोकांक अवेलेबिलिटी जेन्ना म्हणटा ताका अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बरोबर जाय म्हणल्यार कितें आतां सादें म्हणल्यार परते MBA टर्म यूज करनासतना साद्या अर्थान सिंपल शब्द लोकांक टॅक्सी सवाय मेळपा जाय सवाय टॅक्सी मेळपा जाय सवाय टॅक्सी आसपा आनी मेळपाकूय जाय सवाय आसपा जाय आनी सेकंड मेळपाकूय जाय ह्यो 2 गोश्टी जाल्यार इफ वी आर फॉर्मुलेटींग हे 2 कन्सिडर करपा जाय की टॅक्सी सवाय मेळपा जाय आनी ती मेळपाकूय जाय थर्ड कोण आसा हातूंत स्टेक होल्डर थर्ड आसा टुरिजम इंडस्ट्री आतां तूं पळयशी गोंय आमचें जें आसा तें कंट्रीन वेरियस डेस्टिनेशन्स आसा तूं केरला घे उत्तराखंड घे आमचे सिक्कीम घे खंयचे घे विच एवर हे टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंया बरोबर कम्पीट करता रायट तशें इफ यू सी गोवा इज नॉट ओन्ली नाव बेस्ड ऑन डोमेस्टीक टुरिजम गोवा इज ऑल्सो इंटरनॅशनल ताज्याच बरोबर इंटरनॅशनल लोकेशन्स लायक थायलंड सिंगापूर अझरबायजान आशिल्ले आतां मे बी देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बट दीज आर ऑल द लोकेशन श्रीलंका म्हण
These are all the locations which are competing with Goa. हम्म. Now what is their intent? की आमी बेस्ट व्हॅल्यू दिता फॉर द लोवस्ट कॉस्ट. वी वील गिव यू लोवस्ट कॉस्ट म्हणल्यार रिजनेबल कॉस्टाक तुका एक हायर व्हॅल्यू मेळटा. सो वेन वी कन्सिडर अ tourism industry as a stakeholder, we need to make sure that our guidelines should align with reducing the cost and increasing the value so that tourists are more in Goa. So this is the third stakeholder. आणि फोर्थ स्टेकहोल्डर जो आसा तो एग्रिगेटर आसा हातून. एग्रिगेटर कसलो आसपा जाय नाल्यार टॅक्नोलॉजी कसली आसपा जाय. टॅक्नोलॉजी असली येवपा जाय वीच अंडरस्टँड्स द लोकल प्रॉब्लम वीच विथ अ लोकल मायंडसेट. म्हणजे टॅक्नोलॉजी अशी आसपा जाय इन वीच देर इज अ प्रॅक्टीस ऑफ अंडरस्टँडींग द लोकल एक्झाम्पल दी. म्हणजे आतां गोंयान टॅक्नोलॉजी आसा जाल्यार तेणी कितें अंडरस्टँड करचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल लेट अस से गोवा मायल्स इज देर इन गोवा, रायट. गोवा मायल्स एज अ कंपनी, एज आय टोल्ड यू, ट्रेडिशनली इफ यू सी तूं जर 2018 पयलीं अक्रॉस द कंट्री पळयशीत जाल्यार द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी ड्रिवन इन्व्हेंटरी म्हणल्यार कंपनी येता, गाडयो घेता 8,000, त्यो गाडयो चलयता, ट्रेडिशनल बिजनस करता, तो खूब आशिल्लो. आमी आयले, आमी म्हणलें वी हॅव टू बी 180 डिग्रीज ऑपोजीट. आमी ₹1 कमिशन घेवचें ना, कन्वेन्स कस्टमरा कडल्यान घेतलें. आमी 0 सर्चार्ज म्हटलें. कस्टमराक कितें जाता, भाजये भशेन आमी गाडी विकना की सकाळीं 8 आयलो फ्रेश आसा ₹200 दी, सांजचो मातशें हें जालें ₹100 दी, अशें न्ही. वी पे वन फिक्स्ड रेट. सेम रेट आसता. फक्त ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट खंय रातचें म्हणटा की 35% कितें इन्क्रिमेंट जावपा जाय. दॅट इज एज पर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आमी करचोच पडटा आमकां आनी वी डू इट. बट अदरवायज कस्टमराक सुद्दां एक रेट मेळटा, रायट. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट. आनी थर्ड कॉन्सेप्ट जो आसता तो एम्पावरमेंटाचो म्हणटा आमी. म्हणल्यार लोकल जो मनीस आसा ताका ह्या धंद्यान हाडपाचो. ताका धंद्यान हाडटा आसतना यू मेक शुअर की ताजो बिजनस सक्सेसफूल जातलो. ह्या गोवा मायल्सान थ्रू MGTP केला. सो वेन आय से लोकल अंडरस्टँडींग ऑफ द प्रॉब्लम एंड लोकल मायंडसेट, म्हाका दिसता की प्रोत्साहन लोकल कंपन्यांक चड दिवपा जाय की ते येतले, कित्याक तांकां मायंडसेट आसा ते लोकांक. तुवें आयकलां आसतलें गोवा के लोक अजीब है म्हणटा. फक्त गोवन कॅन अंडरस्टँड द गोवन मायंडसेट. सो जर लोकल गोवन्स येतात आनी दे से की वी आर वॉन्टिंग टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम, आय थिंक द एग्रिगेटर्स शूड कम फ्रॉम लोकल एंड प्रमोट द इंडस्ट्री. They can be local aggregators. So these are the 4 perspective. Guidelines welcome करता काय ना. See, again, I'm answering, I'm finishing. Okay. Just to end on it, म्हणल्यार since तुका जाय की हांव गायडलायन सपोर्ट करताच काय ना, इतलेंच तुका म्हज्या कडल्यान रावला आता की. सो वॉट आय एम सेईंग इज, आमी ह्या गायडलायनाचेर हांवें तुका आतां 4 स्टेकहोल्डर सांगले. ताज्या बद्दल आमी वी आर गिवींग अवर इनपुट्स इन फॉर्म ऑफ वॉट शूड बी द गायडलायन एंड वील सबमीट इट. And we will hope ki favorable outcome येता. But per se, if any regulation is there for any business, we welcome it. But as a guidelines you welcome it. But guidelines in कितें जाय ते तुमी आपले सजेशन दितले. Yes. 30 तारीख म्हणसर आसा सजेशन्स एंड ऑब्जेक्शन दिवपा खातीर. Yes. We will submit our objections, or we will submit, or rather how to make sure that there is inclusivity. म्हणल्यार लोकलांक कशें हाजें प्रोत्साहन मेळटलें, ते लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर आसूं, लोकल एग्रिगेटर्स आसूं, बेसीस दॅट आमी आमचे इनपुट्स दितले. गायडलायन्सान खुबश्यो गजाली उलयले. इन्शुरन्स फॉर ड्रायव्हर्स आसा, इन्सेंटिव्ज आसा. हे जर जाले जाल्यार तुमकां फायदो जातलो अशें जायना, तूं दिसना तुमकां की बाबा एग्रिगेटराक आनी कितें जाय. जर गव्हर्मेंट इन्सेंटिवायज करता, एक बायल समज टॅक्सी घेता जाल्यार 1 लाख म्हणसर तिका इन्सेंटिव्ज आसा. ड्रायव्हरांक गव्हर्मेंट म्हणटा की आपूण इन्शुअर करता जाल्यार तुमकां प्लस पॉयंट न्ही तो. आतां जेन्ना गायडलायन फॉर्मुलेट जाता, फायनल गायडलायन जातली, तेन्ना जर तातूंत लोकल्सांक फेवरेबल पॉयंट्स आसतले, म्हणल्यार फॉर द लोकल एग्रिगेटर, फॉर द युनियन, इफ फेवरेबल पॉयंट आसतले जाल्यार सक्सेस वाडटलो, देन रेजिस्ट्रेशन जातलें. यू अग्री टू दीस? जाल्यार सेकंडरी इज द बेनिफिट्स वील बी गिवन. सो प्रायमरीली आमी बेनिफिट्स मागीर पळोवया. इन्सेंटिव्स कम वन्स यू परफॉर्म. परफॉर्मन्स इज इम्पॉर्टंट फर्स्ट. सो वी हॅव इन्सेंटिव्स ड्रॉ यू टुवर्ड्स समथींग. तूं म्हाका जॉयन जा, हांव तुका हें दिता, देन ओन्ली यू जॉयन. हय, इन्सेंटीव, दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. इन्सेंटीव आतां सपोज
आतां तूं म्हणटा सिंपल हातून सांग, सिंपल हातून, हांव तुका सिंपल हातून सांगता. हय सर, गांवठी तरी गांवठी तरेन म्हणल्यार इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टींग सांगता तुका. आज तुवें कोणाक सांगलें, तुज्या क्रूक सांगलें की तूं वच युक्रेनान आनी रिपोर्टींग कर, तुका इन्सेंटीव दिता, तो आपल्या जिवाक भितलो, कित्याक बॉम्ब जाता. इन्सेंटीव मॅटर करता काय लायफ मॅटर करता? तशेंच तुजी एक्झिस्टींग बिजनस, रायट, जे तुजें पोट, जे तुजें लायव्हलीहूड मॅटर करता काय इन्सेंटीव मॅटर करता? This is the question which has to be answered first. Then people will come on board. Then incentives are very good. सो हें एनालायज करचें पडटलें की गायडलायन्साक लागून आपले पोटपाण्याचेर कांय अफेक्ट जावं जायना. Yes. आनी जर तें जायना जाल्यार आय एम रेडी टू कम ऑन बोर्ड आनी मागीर तूं म्हाका कितें दिता Incentive दी. Then people will be happy to take the incentive. वा आतां गव्हर्मेंटाचे इन्सेंटीव जाले. वॉट यू से की यू कम ऑन बोर्ड एंड देन गेट द इन्सेंटिव्स. तुमचे ऑलरेडी ऑन बोर्ड लोक आसा, तांकां तुमी कितें करता काय आसा ते आपल्याच लेवलाचेर? ना, डेफिनेटली. तूं पळयशी 10 days बॅक म्हाका दिसता आमचो एक कितें चॅलेंज आसा, आमी सगळें करता मात ते तितले फूल फ्लॅज लोकां कडेन पावना. आतां 10 दीस फाटीं आमी जितले आमचे ओनर्स आसा तांचे चलयांक आनी चल्यांक, भुरगे जे 10th आनी 12th पास जाल्या तांकां स्कॉलरशीप दिल्या. दीस इज पॉयंट नंबर 1. दुसरे जितले आमचे ड्रायव्हर्स आसा तांची जर चली आसा बिलो 10 years काय 9 years, एक्झॅक्ट एज म्हाका फायंड आउट करची पडटली फ्रॉम आर टीम, मात जी कमी आसा ताज्या खातीर आमी 500 रुपीज आमी घालता अंडर बालिका शक्ती, कळ्ळें न्ही? सो आमी घालता तांच्या अकावंटान फॉर दीस ड्रायव्हर्स चिल्ड्रन. अपार्ट फ्रॉम दीस आमी एक बॅक टू स्कूल म्हणून इनिशिएटीव करता. खंय फाटल्या वर्सा आमी 600 आमच्या ड्रायव्हर ओनर्सांच्या भुरग्यांक तांकां हें दिल्या, बुक्स दिल्या आनी तांकां पेनां, सगळें जें मटेरियल लागता टू गो टू स्कूल वी हॅव गिवन इट टू दॅम. अपार्ट फ्रॉम दीस हें जालें भुरग्यांचें. आतां ड्रायव्हरां खातीर कितें करता? ड्रायव्हरां खातीर हुएवर ड्रायव्स अ व्हेकल विथ अस, आतां तुवें म्हणलें इन्सेंटीव पयलीं दिवन कांय फायदो ना. इन्सेंटीव केन्ना दिवप? जेन्ना यू हॅव सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड. आमी सक्सेसफुली ऑनबोर्ड करून बिजनस दाखोवन दे आर सक्सेसफुली रनिंग दॅर बिजनस. ह्या लोकांक आमी इन्शॉरन्स जो आसा वी मेक शुअर की आमी ताका इन्शॉरन्स दिता फ्री ऑफ कॉस्ट. वी गिव दॅम टायर्स ऑल्सो. इन्शुरन्स ऑफ द व्हेकल ऑर पर्सन? ऑफ द व्हेकल. ताजो रनिंग कॉस्ट आसता न्ही, तो रनिंग कॉस्टान येता. ताका इन्शॉरन्स ऑफ द व्हेकल आमी आमचे पयशे घालता तातूंत. टायरूय जेन्ना ते परचेस करता वी पूट मनी फ्रॉम आवर पॉकेट अँड वी गिव दॅम ऑल दीस फॅसिलिटीज. आनी थोडे कडेन खंय बॅटरी जाय नाल्यार आनीक एक्सटर्नल कितें सपोर्ट जाय, मेडिकल जाय, वी हेल्प इन दॅट मॅनर ऑल्सो. सो दीस इज वॉट हे जे आमी करता. दीज आर नॉट इन्सेंटीव बेस्ड. These are because they are doing a good job and they are getting this benefit which is to be given to them. Chocolate नाही. पळय, टोपरी, झबली, माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती रायस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. तुका कितें दिसता? वॉट डू यू सी मोर एग्रिगेटर्स कमिंग इन? आनी तुमी वेलकम करता जर एग्रिगेटर्स आनी येता जाल्यार? You are asking the right question to the wrong person. See, as Goa Miles, what I can tell you? I can tell you our success story. How successfully आमी 50,000 15,000 लोक ट्रान्सपोर्ट करता. वेलकम टू गोवा अशें सांगना तुमी टू अदर्स? टुरिस्टांक करता. टुरिस्टांक ऑफकोर्स वी वेलकम देम विथ ओपन आर्म्स. कम. स्मार्ट आहा तूं. बट या,
सो एवरी डे तुजे स्ट्रगल आसता दिसता. लेट्स गेट लिटल पर्सनल ना. स्ट्रगल आसा दिसता न्ही डेली. झगडी झुजां, घरा कडेन पयले कडेन फोन, ड्रायव्हराक हें उरला, टॅक्सी पावना, हें सगळें चालू आसता काय एवरीथींग इज सॉर्टेड? ना, इन अ वे तुका सांगप म्हणल्यार आमची आतां गोवा मायल्स म्हणटा न्ही तेन्ना आमचे कडेन 120 स्टाफ आसा. सो एवरी मॅनेजर सुद्दां म्हण तूं इज क्वायट केपेबल ऑफ हँडलिंग देयर ओन जॉब्स. म्हाका पर से कॉल येना. 1 or 2 म्हणल्यार जे म्हज्या रिलेशनान म्हणल्यार कोण आसले जाल्यार तांचे कडल्यान म्हाका मे बी कॉल येत कितें जायत जाल्यार इशू. अदरवायज आय डोंट फेस इट. तूं पळोवपाक वचशी जाल्यार फाटले 4 ते 5 म्हयने आय डोंट थिंक सो अशें कितें गाडी रावयल्या पुलीस कंप्लेनूय जावना. सो थिंग्स आर मुवींग व्हेरी पॉझिटिव्हली फॉर गोवा मायल्स. गुड टच कर बेगीन. बट थिंग्स सांजचे पळयत जाल्यार तूं बिजी आसा. ओके, अजून काय जावना. पण हें जाता की तुमी काडटा आसतले की एक्युरसी मागीर कितले लेट गाडी पावली, टायमार कितल्यो गाडयो पावल्यो, ह्यो आसता तुमचे स्टॅटिस्टिक्स? हां, डेफिनेटली एवरी वीक आमचो रिव्यू आसता. तातूंत वी चॅक की खंयच्या गाडयेक डिले जाल्लो आनी खंयच्या गाडयेक म्हणल्यार कितले कस्टमर जे आसा तांकां आमी हें करपा पावले ना, गाडी दिवपा पावले ना. हें सगळें आमचें एनालिसीस वीकली जाता आनी तें डायनॅमीक आसता. कित्याक खंयच्या टायमार खंय ट्रॅफीक वाडटली, खंयच्या टायमार. सो वी हॅव टू डू अ व्हेरी इन डिटेल रिसर्च. दॅट अ डिफरंट टीम डज एंड दे नीट एनालायसीस कित्याक जाल्ली आसतली. कित्याक फाल्यां सपोज गॉड फॉरबीड हांगा भायर एक्सिडेंट जालो जाल्यार गाडी डिले जाता. सो एवरी एनालिसीस हॅज टू बी एज पर द लोकेशन. सो आनी सिजन ऑल्सो पावसान सुद्दां मातशें लेट जावपाक शकता. पावसान जनरली कितें जाता, पावसान गाडयो ऑन द रोड आर स्लायटली लेस. पॉसिबिलिटी केन्ना आसता ओन्ली ड्युरींग पीक ऑफीस आवर्स आसता न्ही तेन्ना पॉसिबिलिटी आसा की गाडी डिले जायत. अदरवायज पीक ट्युरिस्ट सिजनान खंय ट्रॅफीक वाडटा, नॉर्थ बेल्ट म्हण तूं जाल्यार दॅट टायम डिले जावपाक शकता. गोंयांत रावपी लोकूय गोवा मायल्स यूज करता काय फक्त ट्युरिस्ट जे येता ते यूज करता? डेफिनेटली रावपी लोक यूज करता आनी खूब करता. म्हणल्यार कशें आसता, रिपिटेड खूब आसता. आतां हांव हें म्हणपाक शकना की 10,000 लोक यूज करतले, 15,000 लोक यूज करतले. कित्याक प्रॅक्टिकली इफ यू सी न्ही एज अ कंट्री एंड एज अ स्टेट गोवा आतां मातशें म्हणल्यार म्हजी एमबीए लॉजिकूय वापरता चोय. कितें आसा, आमी अजून ह्या फेजान आसा खंय आमकां गाडी घेवप इज अ लग्जरी. आमी युरोपा भशेन ना. युरोपान गाडी घेवप लग्जरी न्ही, कन्विनियन्स. हांगा गाडी घेवप स्टील इज अ लग्जरी फॉर अस. आमी लोकांक दाखयता पळय गाडी घेतली, त्या गाडयेक बरी करता, शो ऑफ करता, आनी न्यू मेंबर फोटो घालता, हें करता, फुलां घालता देवाक भितर, सगळें करता. वी डू दॅट. आनी आमचो जो हें आसा न्ही, वी आर स्टील इन ओनरशीप. आमकां जाय सद्या ओनरशीप. जाल्यार मेजॉरिटी लोकां कडेन गाडयो आसा. बट एट द सेम टायम जेन्ना हांव हें सुद्दां म्हणटा, खूब गोंयचे भुरगे आसा ते भायर कामाक आसता, तांचे आवय बापूय हांगा आसता. नाल्यार खूब लोक जे आसता ते समटायम्स कितें म्हणटा, ट्रॅफीक आसा, आपल्या गाडी वापरपाची ना. सो लॉट ऑफ पीपल डू यूज गोवा मायल्स फॉर इट्स कन्विनियन्स. बट एज अ लग्जरी तांकां गाडी जाय आपल्याक. पण आतां होच प्रश्न एक सामान्य गोंयकार म्हणून म्हाका पडटा. आमी बॉम्बे गेले जाल्यार गाडी नासले तर टेंशन ना, रोखडी येता. खंयच्याय खांचीन उबो रावल्यार गाडी पावता थंय रोखडी. हांव कंपनीचें नांव घेयना कारण ते आमकां एड्स दिना, सो आमच्या दोगांचें नांव घेयना कोणाचें ते. ओके, त्यो पावता हांगा थंय. हांगाय तशेंच जाता की बाबा आतां हांव हांगा उबो आसा ह्या पॉयंटाचेर, म्हाका गाडी जाय जाल्यार आसा काय तो म्हणटा ना हांव कलंगुटी आसा येता. हांव दोनी कडेन येता. तुका कशें आसता, एक वर्ड ऑफ मावथ आसता पळय, तातूंत मरे खूब चेंजीस जाता. आय कॅन गीव यू इन रायटींग. तूं बॉम्बे लोकेशनार वच, खंयचेय कितें ॲप आसूं ताजेर बूक कर. तुका जर तूं 4 फावटी बूक करता आनी तुका 2 फावटी रिजेक्शन येतलें, तुका चवथी गाडी येता. तो प्रॉब्लम इज मच मोर इन आवटसायड गोवा देन इन गोवा. गोंयान तूं हांगच्यान गाडी बूक कर, तुका मे बी 5 minutes डिले जाय, यू वील गेट द व्हेकल ऑफ गोवा. 5 मिनटां आयुश्यो. आतां कशें आसा, पावस पडलो, फुडें गाडी आसा, फाटल्यान गाडी आसा, ताजेरूय डिपेंड आसा. आतां तुका म्हणजे 1 वर बी रावचें पडना ना. 1 वर म्हाका दिसता गोंय येदें व्हडलें ना, पॉसिबल ना. फक्त आमकां 69-70 मात रावचें पडटलें. थंय ना दिसता तुमच्या. ताज्या खातीर सुद्दां ऑप्शन आसा. तूं शेड्यूल रायड बूक करपाक सोदता, सो आमची टीम जी आसा बॅकएंडार ताका पयलीं कळटलें की तुका गाडयेचो रिक्वायरमेंट आसा, तुका गाडी अवेलेबल करून दितली. तशें यू कॅन बूक इन एडवान्स. पळय आदले दिसा सांगपाक शकता हांव 8 फाल्यां. पयल्या 9 दीस पयलीं सांगपाक शकता. अप टू 9 days बिफोर यू कॅन टेल अस तुका गाडी जाय, ह्या दिसा जाय, ह्या टायमार जाय, तुका गाडी बूक जातली आनी तुका गाडी आमी धाडटा थंय. पूण थंय येवपाचें आमच्या बोल्सांतल्यान पे करचें पडटलें ना.
ती गाडी दॅट इज द बिझनस मॉडेल. पॉयंट टू पॉयंट तुका खंय तूं बसता खंय तूं सोडटा तितले तुका पयशे दिवचे पडटले. तुम्ही कमिशन खूब घेता म्हणून आम कमिंग टू लिटल टॅक्निकल इट इज. कारण आतां हे पॉडकास्ट जेन्ना हांव टॅक्सीवाल्यां कडेन उलयलां, रेंट कॅबवाल्यां कडेन उलयलां, TTAG कडेन उलयलां, सगळीं आंदोलनां बिंदोलनां पळयले. कमिशन तुमी घेता आनी ड्रायव्हराक कमी पयशे मेळटा, एक्सप्लॉयट करता. तुका सांगू हो जो प्रॉब्लम आसा न्ही हो तुमी म्हणनाका, तूं एग्रिगेटर म्हण. खंयचो एग्रिगेटर? नॉट गोवा मायल्स. सी हांव परते नांवां घेवपाक शकना, तूं घेवपाक शकना, तशें हांवूय घेवपाक शकना. एड दिना ते नांव घेवन आनी हांव घेवपाक शकना. बीइंग इन कॅपॅसिटी ऑफ CEO आय कॅनॉट टेक एनीबडीज नेम, आय कॅनॉट टार्निश एनीबडीज इमेज. मात कशें आसा, दोज पीपल दे टेक 35% कमिशन. आमी फ्रॉम द डे वी हॅव स्टार्टेड पास्ट 7 years, इफ यू लूक एट इट, आमी ₹1 कमिशन घेना. आमचो फिक्स्ड रेट आसा ड्रायव्हराक हॅचबॅकाक जर आमी आज ₹22.50 दिता जाल्यार ताज्या बोल्सान फूल ₹22.50 वता. आतां तूं जर बूक करतलो आमी तुज्या कडल्यान एक्स्ट्रा पयशे घेता. ते सुद्दां कितले घेता? दॅट वील गो फ्रॉम 30 to 130 रुपीज, मॅक्झिमम बींग 130 कस्टमराक. तशें जाल्यार हांवें जर स्टँडार्ड टॅक्सी बूक केली म्हाका सवाय पडटा आनी तुजे कडेन म्हारग पडटा. खंयचे स्टँडार्ड म्हणल्यार म्हाका आतां समज आतां हांव हांगा आसा, हांगा जर टॅक्सी स्टँड आसा, आम जस्ट आस्किंग यू लॉजीक, हांव एलिगेशन करना. हांवें स्टँडार्ड बूक केली आनी हांवें गोवा मायल्सान बूक केली जाल्यार म्हाका सवाय खंयची पडटली? डिपेंड्स न्ही तूं खंयच्या स्टँडार्ड बूक करता. म्हणजे दोनूय डिस्टन्स सेम, एवरीथींग सेम, गोवा मायल्साचीच आसा थंय उबी आनी एक लोकल आसा, जाल्यार खंयची सवाय पडटली म्हाका? अगेन यू आर आस्किंग द रॉंग क्वेश्चन टू द रायट पर्सन, बट आय वील आन्सर इट. अगेन आय वील आन्सर. सामान्य लोकांक कळपा न्ही, म्हाका ते दोन टॅक्सी उबे आसा. पळय आतां जी एंटायर चॅलेंज चल्ल्या, तूं जर पळयशीत वेरियस स्टेक होल्डर्स, वेरियस रिस्पेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्स, वेन दे आर स्पिकींग, ते म्हणटात ट्रान्सपरन्सीची गरज आसा. आतां फाल्यां रुपेश बाब गेलो कांदोळे खंयच्या स्टँडार, ताका एक अमावंट सांगलो. तूं आयलो मिरामार खंयच्या एक स्टँडार, तुका वाय अमावंट सांगलो. गोवा मायल्साचो रेट तुजो फिक्स्ड आसा. आतां तुका दोनी स्टँडार वचचें पडटलें आनी पळोवचें पडटलें. अच्छा. मात इन होल रियालिटी डेफिनेटली आय वूड से दॅट वी आर व्हेरी मच अफोर्डेबल. आतां आय कॅनॉट कंपेर एपल टू ऑरेंज न्ही. प्रेडिक्टेबल एटलिस्ट. इट इज अफोर्डेबल, इट इज ट्रान्सपरंट. दुसरें आतां लास्ट म्हाका विचारता याद जाता एक टॅक्सी माफिया म्हणून बोवाळ घालता पळय न्ही, हाऊ मच डू यू एग्री की एक्चुअली टॅक्सीक लागून टुरिजमाक त्रास जाता? आय 100% डिसएग्री टू इट. पयलीं म्हणटा ते एज आय सेड, घाटी म्हण, घाटी मायल्स म्हण, नाल्यार टॅक्सी माफिया म्हण, हे सगळे डेरोगेटरी टर्म्स. हे टर्म्स वापरपा येना. टॅक्सी ड्रायव्हर जो आसा, ट्रेडिशनली तूं टॅक्सी ड्रायव्हर पळयशीत, तांच्यांनी हो धंदो हांगा हाडून लोकांक बरी सर्वीस दिवन दे हॅव मेड शुअर दॅट द बिझनस ग्रोस, रायट. आतां तातूंत कितें जाता, तूं तांचे आयकुशेत न्ही. इफ यू लिसन टू देअर स्टेटमेंट, तांचे स्टेटमेंट जर तुवें आयकलें जाल्यार तातूंत सिंपल आसता की 5 बोटां एका सारकीं आसना. खंय 1-2 जाणां कितें करता, एक्सप्लॉयटेशनार वता, थंय फूल कम्युनिटीचें नांव वाट लागता. बट हाजो अर्थ हो न्ही की टॅक्नॉलॉजी आसची न्ही. हाजो अर्थ हो की ट्रान्सपरन्सी येवची, टॅक्नॉलॉजी आसची, मात अशी टॅक्नॉलॉजी आसची जी तांकां सपोर्ट करतली. सो इन नटशेल जे पॉडकास्टाचे 2 व्यू पॉयंट्स काडूं शकता. एक म्हणजे टॅक्नॉलॉजी आसची पूण तांकां जाय तशी टॅक्नॉलॉजी आसची, म्हणजे तांकां अफेक्ट जावचें न्ही. आनी दुसरें म्हणजे गोवा मायल्स कितें म्हणपाचें, इज जे एग्रिगेटरांक गाडी पळय मारता ते भायल्यांक, पूण गोवा मायल्साक मारूं नाका, कारण गोवा मायल्स इज कंप्लिटली रन बाय गोवन्स आनी फायदो कंप्लिटली ड्रायव्हरांक जितले मेळपा तितले पयशे दिता. डेफिनेटली. आनी आय वूड गो 1 स्टेप फर्दर. तुमकां दिसता न्ही कित्याक ह्या कंपनीन गोंयकारपण ना, तें तुमी दाखया. आनी इफ एट ऑल तुमी दाखोवपाक शकता, वी वील चेंज इट. करेक्टीव मेजर्स आसतले न्ही. बट हें म्हणप जस्ट बिकॉज टार्निशींग द नेम. आतां हांवें तुका सांगलें तशें 5 बोटां सारकीं आसना. एका हाज्या खातीर फूल कम्युनिटीक माफिया टार्गेट करप, नाल्यार एका आयसोलेटेड इन्सिडंटा खातीर फूल गोवा मायल्साक घाटी मायल्स म्हणप, हें एंटायरली रॉंग. हे एक्चुअली तुका सांगता, दीस शूड स्टॉप. टॅक्सीवाले फ्रेंड बी आसा तुजे अशें गोवा मायल्सान ना तरी? खूब आसा. फोन बीन करता केन्नाय?
डेफिनेटली आतां कशें आसा पेटयतात डेफिनेटली उलयता तांच्याय कडल्यान तांचे प्रॉब्लम्सूय अंडरस्टँड करता खंय इश्यूज जाता ऑब्वियसली जेन्ना यू आर इंटरेक्शन चालू आसा तुमचें पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जेन्ना तूं आसता न्ही यू हॅव टू कम्युनिकेट विथ एवरीबडी सो दॅट एक पॉझिटीव आउटकम येवपा जाय. ओके देव बरें करूं. सो हे आशिल्ले हेमंत प्रभू चोडणेकर COO गोवा मायल्स आनी हेच्याच खातीर आमी पॉडकास्ट घडोवन हाडलो की सद्या जी टॅक्सी कॉन्ट्रोवर्सी चल्ला किंवा इश्यू चल्ला म्हणून कॉन्ट्रोवर्सी सद्या म्हणू शकना कारण सद्या चल्ला कितें चल्ला तें. सो त्या एंटायर कॉयनाची थर्ड सायड कितें जाल्यार ती गोवा मायल्स आनी तांचो व्यू पॉयंट कितें आसा आनी एलिगेशन्स आसा ताजेर फर्स्ट एवर टायम म्हाका दिसता इतल्या लेंथाचेर गोवा मायल्साचो खंयचोय ऑफिशियल बसून ताणें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा न्ही. दीस गोज इज एज अ पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री एंड अचिवमेंट म्हणपाक जाता ऑफ गोवा न्यूज हब. ओके देव बरें करूं. थँक्यू. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.